लॉकडावनात येरादारी फक्त इमर्जन्सी कारणा खातीर आसूंक जाय। गोंयची परिस्थिती मात तशी दिसना। पयले 2 दीस आशिल्लो कडक लॉकडावन सापूच सदळ जाल्ल्यान जमा। सरकारी आदेशा उपरांत हळू कांय पसरे उक्ते जाले। बारीक सारीक खरेदीच्या नांवान यो वच वाडली। पुलिसूय पयलीं भशेन खर तपासणी करतना दिसनात। रस्त्यार लॉकडावन आशिल्ले भशेन परिस्थिती ना। गाडयांची यो वच बरे पैकी वाडिल्ल्यान लॉकडावनाचेरूच प्रस्नचिन्ह। प्रधानमंत्री मोदीन कोरोनाच्या संकटांतल्यान देशाची सुटका करपाच्या हेतान 21 दिसांचो लॉकडावन जाहीर केलो। एक तरेचो कर्फ्यूत म्हूण लोकांक सांगले। लोकांनी तो बरेपैकी मानिल्लो। 2 दीस गोंयांत कडक पुलीस बंदोबस्त। लोकांक वोगीच भोंवपाचे बंद केल्ले। मात सद्याक परिस्थिती वेगळीच। हळू ग्रोसरी आनी हेर विशयांचे निमित करून लोक भोंवतात। रस्त्यांचेर गाडयांचो आंकडोय वाडपाक लागला। आमी आतां पणजेच्या ब्रिजार पणजे परवरी कनेक्ट करतात भोंवपाक शकता गाडयांची तशी आदी हे पयल्याच मगर सरकारान तरी म्हटलें कंप्लीट लॉकडावन आहा, सगळीं शॉपां ओपन केल्या, गरजेच्यो वस्तू जे आसता तें ओपन आहा, शॉपां ओपन आसा। लोकांकूय पोलिसांनी सगळ्यो जाय दिसता। खंयचोच पुलीस वाटेर आडयतना आमकां खंय दिसना। म्हणजे लोकूय मातशे बेफिकीर जावन रस्त्यार भोंवतना दिश्टी पडटा। तुमच्या फुलावयली ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।